पोर्टा कडल्यान शाराक जोडपी सोडा हायवेचेर स्पीड ब्रेकर घालचे. वास्कोच्या थळाव्यांनी मागला. वेगान धांवत येवपी वाहनांक लागून स्कुलाच्या भुरग्यांचें जिवीत धोक्यात येवं येता अशें पालकांचें म्हणणें. ते संबंदात तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां. वास्को सड्यावयले लोक म्हणटात हांगा हायवे आयला ताका आमी येवकार दितात, पूण नियोजन सारकें जाल्लें दिसना. रस्तो क्रॉस करपी भुरग्यांक तो धोकादायक जाला. जेटी आनी बोगद्यार वचपी मार्गय ह्याच हायवेक जोडला. वाहनां वेगान येतात, निदान 3 कडेन स्पीड ब्रेकर घालप गरजेचो. वास्कोकारांचें म्हणणें आयकात. तो एक आमचो हायवे हांगा जाला तो एक बऱ्याची गजाल आसा, पूण आमकां एक हांगा न्हू एसटी ब्रेक घालपाक जाय, कित्याक हांगा खूब एक्सिडेंट जावपाचो चड संभव आहा. हे वाटेन मुरगांव इस्कॉल, गव्हर्मेंट इस्कॉल सगळीं भुरगीं वयतात, तांकां येवपाक हे धोक्याची गजाल आसा. तेन्ना हायवे जो आसा पळय तो भुरग्यांक आसपास करपाक सुद्दां मेळना. तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमकां हांगा एक एसटी ब्रेक घालपाचो. आयज आमी सगळ्यांनी मुरमुगांवचे कन्सर्न सिटीजन्स आहा तेंच्यांनी एक मेमोरंडम सबमीट केलेलो आहा अलॉंग विथ शांती मांद्रेकर, उद्धव पोळ, उमेश मांद्रेकर, सचिन भगत, राज, मागीर आमचो जय शेडगांवकर. आयज मेन म्हणल्यार सबमीट करपाचें कारण आमी आतां हायवे बांदला पळयता न्हू तेन्नाच्यान हांगासर जे पद्दतीन ओवरलोड गाडये आनी स्पिडीन गाडये वयता न्हू ल्हान ल्हान भुरग्यांक त्रास. भुरगीं शाळेन वयता आनी सकाळच्या टायमाचेर जाल्यार खूबच त्रास जाता. आवय जेन्ना आपल्या भुरग्यांक घेवन शाळेन पावपाक वयता तेन्ना. सो कसलो अनर्थ घडोवंक जायना म्हणून आमी एकूच डिमांड केलेलो आहा की हांगा 3 जाग्याचेर प्रिन्स बेकरी कडेन, पेडणेकर सॉमील कितें आनी तेच्या मदीं जें जंक्शन आहा बोगद्यार वयता वाटेर हांगा 3 जाग्यांचेर स्पीड ब्रेकर हे कंपल्सरी जाय हांगासर. कित्याक सांग कितें अनर्थ घडोवंक जायना कळ्ळें तुका. सो कितें जावच्या पयलीं सरकारान हेचेर दखल घेवपाची. आयज डेप्युटी कलेक्टराक 24 तारखेक आमी सबमीट केला. हांव आशा धरता की ह्या 8 दिसां भितर हांगा स्पीड ब्रेकर पडटले म्हणून कितें आनी लोकांचें ट्रॅव्हलिंग सुरळीत जातलें म्हणून. हो जो हायवे जो आसा पळय हेचो एक बॉटल नॅक जाल्लो आसा. सगळे जे कोण येता पळय ते अरावंड 60-70च्या स्पिडीन ह्या बॉटल नॅकाचेर पावतात आनी हिंगा खंय तरी सेम आमी कट ऑफ करता जेटीक आनी बोगदा खातीर. सो तेका लागून हायवे ऑथॉरिटीन सगळ्यां लोकांची सेक्युरिटी घेता आसतना सगळ्यात पयलीं हिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय आसलेलो. हे आमी सांगपाची कन्सर्न सिटीजनाक सांगपाची गोश्ट नासलेली. तेंच्यांनी स्वता पयलीं हेचें प्रिकॉशन घेवपाक जालें. कित्याक हिंगा बेसिकली लागीं 2 स्कुलां आसात आनी तेंची भुरगीं ह्या रोडान ट्रॅव्हल करतात. सो तेका लागून हांव हे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हायवे ऑथॉरिटी कडेन दोगांय कडेन मागता जाता तितके भितर न्हू बिफोर गणेश ओन्ली तेंच्यांनी हो हिंगा स्पीड ब्रेकर घालून इन्स्टॉल करचो. सो दॅट लोकांची चलता तेंची सेक्युरिटी ही खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू माले.